नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. गोयचे मायनिंग आगीतून फोफाट्यात पावपाची अवलक्षणां नॉन कॅप्टिव्ह मायनिंग लिजांक मुजतवाडीच्या फावराद मोदी सरकारना उंचेली समिती म्हणटा असल्या लिजांची पावणीच. पेंडिंग बिलाच्या रिकव्हरीक बडी घेऊन फाटल्यान लागपाची तयारी, कनेक्शनां कट केल्यांचेर केशी घालून रिकव्हरी. एक कारणां सांगून एव्हरेज बिलां मारपाचे मीटर रिडरांचे प्रकारूय ह्या फुडें बंद. गोयच्या रस्त्यांक वापरता ते डांबर धडणी म्हणून रस्ते परत इबाड ह्या खातीर तेल उत्पाद देशांतल्यान डांबर इंपोर्ट करपाची पीडब्ल्यूडीची तयारी, सुदिनाच्या कारभाराक थोमणो. आणि सरकार गोंय ओडीएफ म्हणून जाहीर करून मेकळो. भितरल्यो गजाली आता एक करून सरता भायर. बायो टॉयलेटीक अर्ज टॉयलेटीच ना. कुळे साकोड्ड्या धार बांदोड्या ओडीएफ एक्सपोजे. गोयचे मायनिंग आगीतून फोफाट्यात पावपाची अवलक्षणां नॉन कॅप्टिव्ह मायनिंग लिजांक आनीक मुजतवाड दिवपाच्या फावराद मोदी सरकारना. दिल्ली सावन येता त्या एका रिपोर्टा प्रमाण 2020 वर्सा मार्चात एक्सपायर जावपी नॉन कॅप्टिव्ह लिजांची पावणीच करपाची म्हूण केंद्राक उंचेले समितीन सुचोवणी केल्या. ह्या सल्ल्याचेर सरकार विचार करता. गोयची चडशी सगळीच मायनिंग लिजां नॉन कॅप्टिव्ह. दिल्लीतले उंचेले मंत्रीगट जावं ना जाल्यार समित्यो गोयचे मायनिंग म्हणटा तशें लागींच्या काळात सुरू जावपाची लक्षणां बरी दिसनात. सुमार 18 म्हयन्यां सावन बंद आशिल्ल्या मायनिंग उद्देगाक आनीक एक निराशेची वार्ता. मोदी सरकार नॉन कॅप्टिव्ह लिजां रिन्यू करपाक चड करून न्हयकार दिवंक शकता. निती आयोगाच्या एका उंचेल्या समितीन सरकाराक दिल्ल्या सल्ल्यावेल्यान हो प्रस्न उप्रासला. 50 वर्सां सावन चलपी खणींचे लिजांची 31 मार्च 2020 एक्सपायरी. 2020 मेरेन एक्सपायर जावपाची नॉन कॅप्टिव्ह लिजां रिन्यूवल करची न्ही. ही लिजां पावणेर काडपाचो समितीचो मोदी सरकाराक सल्लो. सरकार ह्या सल्ल्याचेर सध्या अभ्यास करता. थळाव्या स्टील उद्देगांक मिनाच्या कच्च्या मालाची पुरवण वेवस्थीत जावची म्हूण खण उद्देगान नॉन कॅप्टिव्ह खणींच्या लिजांक एक्सटेन्शन मागलां. मायनिंग उद्देग मागता नॉन कॅप्टिव्ह मायनिंग लिजांक एक्सटेन्शन. फेडरेशन ऑर मायनिंग इंडस्ट्री फिमीनूय लिजांची एक्सपायरी मतींत धरून मायनिंग उद्देगाचे वायट परिस्थितीची कल्पना निती आयोगाक दिल्या. ह्या रिपोर्टा प्रमाण केंद्र सरकारान स्टील उद्देगाचेर परिणाम जावचो न्ही म्हूण मायनिंग कंपन्यांक लिजांचे एका लिजावेल्यान दुसरे कडेन ट्रान्झिशन करूंक हे आदींच 4-5 वर्सां दिल्यात. आनीक मुजतवाड दिवपाचे तयारीत मोदी सरकार ना. तांची तयारी पावणेचीच. पुराय देशांत 329 नॉन कॅप्टिव्ह खणी आसात आनी चडश्यो गोंयांत. सरकार कमिटीच्या सल्ल्यांचेर अभ्यास करून रोखडोच पावणेचो प्लान हाडूंक शकता. म्हणजे हो प्लान बादलो जाल्यार चडसो गोंयाकूच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वीज मंत्री काब्रालान पेंडिंग बिलाच्या रिकव्हरीक बडी घेवन फाटल्यान लागपाचें थारायलां. कनेक्शनां कट केल्ल्यांचेर केशी घालून रिकव्हरी करतले तो मंत्री जाल्ल्याक वर्स जाता. आपल्या खात्याच्या कामगिरीचेर आपूण सातिस्वेत ना म्हणून काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. कुत्रो भुगता, दार बंद आशिल्ले, मिटर वयर आशिल्लो, मिटर चलना असली कारणां सांगून एव्हरेज बिलां मारतात म्हणून मंत्री बेजारला. ह्या फुडें खंय एव्हरेज बिलां म्हणटा ती ना. 24 सप्टेंबराक निलेश काब्रालाक वीज मंत्री म्हणून वर्स जाता. मात ताच्या वीज खात्याच्या कारभाराचेर तो स्वता सातिस्वेत ना. कोट्यांनी रुपयांची बिलां वेगवेगळ्या थरांचेर खंय पेंडिंग आसात. कांय लोक बिलां भरिना, मागीर कनेक्शनां तोडटात आनी नवें कनेक्शन घेतात. असल्या प्रकारांचेर केशी घालून रिकव्हरी सुरू करपाचें थारलां. सप्टेंबर म्हाका म्हयनो 1 वर्स जातलें. हांवें इतले एफर्ट घातले पूण तितले जे एफर्ट घातले तशें म्हाका दिसना. सॅटिस्फॅक्शन ना, म्हाका सॅटिस्फॅक्शन ना. म्हज्या डिपार्टमेंटाची हांवें रिकव्हरी चालू केल्या. आमी मिसयूज, ग्रॉस मिसयूज कितें आसा तें आमी बंद करता. आमी जर पावर जर टायमार पयशे दिना जाल्यार आमचोय पावर कट जावपाक शकता. सो वी हॅव टू टायटन एवरीबडी टू सी दॅट द मनी कम्स सो दॅट गव्हर्मेंट कॅन पे द पावर फेलोज. आमकां पावर येवपाक खंयचेच गव्हर्मेंट एस्टॅब्लिशमेंट, प्रायवेट एस्टॅब्लिशमेंट कितें आसा, वी आर गोईंग फूल फ्लॅज इन डिस्कनेक्टिंग नंबर 1. आनी कोण आउटस्टँडींग जे केसीस आसा आमी आतां RRC केसीस फायल करता आनी आमी रिकव्हरी चालू करता. लँड रेव्हेन्यू कोडाचे म्हणजे RRC केसीस तितून कितें केला, डिस्कनेक्ट केला आनी न्यू कनेक्शन दिल्लें आहा. ते पयशे तशेंच उरले आहा. ऑलमोस्ट आमचे आउटस्टँडींग कितलेच कोटी आसा.
कित्याक आतां म्हाका फायनल फिगर येवना पूण कोटीचे कोटी आसा म्हाका खबर आसा. सो तितू एक डिविजनांनी डिस्कनेक्ट केला आनी पयशे रिकवर करूं ना. सो ह्यो सगल्यो RRC केसीस आमी फायल करता आतां मामलेदाराक आनी आमी एडवोकेट अपॉयंट करता आनी रिकवरी चालू करता गव्हर्मेंटाची. एव्हरेज बिलांचे प्रकारूच खंय बंद करपाचे आसात. सो म्हाजे डिसेंबर पासून आय हॅव टार्गेटेड माय सेल्फ 4 गोष्टी. एक एवरेज मिटर रिडींग हांव घेवन खंयचे डिपार्टमेंटान घेवन बसचना. एवरेज आसूंकूच शकना. एक तरी मिटर चेंज करपाक जाय हो तो मिटर दिसपाक जाय. दुसरी गोश्ट जी आसा जे मिटर जे हांवें डिपार्टमेंटान सांगला मिटर जे दिसना की कुत्रे बुत्रे आसा लोक चावता ते वचना. सो मिटर सारके दारां भायर घालपाक जाय. सो तांकां हांवें सांगलां ते टार्गेट कर. एवरेज आसपाक जायना हो मिटर हायट आसपाक जायना हो लॉक डोर आसपाक जायना हें हांव एंटरटेन करचो ना. सो तांकां हांवें डिसेंबर पासून टार्गेट दिला. आमी तांकां नोटिसी धाडपाक लागल्या एवरीबडी सो दॅट दे शिफ्ट द मिटर्स इन द प्रॉपर प्लेस वेर इट इज विजिबल फॉर द मिटर रिडर. दुसरें हे 60 दीस 50 दीस 70 दीस 90 दीस चलचे ना. 30 दिसां भितर बील आसपाक जाय. फाल्यां ते 27 आसूं एवरी 27 दिसांनी कर. 1-2 दीस 30 ते 32 जावं शकता पूण अशें 50 दीस 60 दीस चलचे ना. डिसेंबर मेरेन खंय सगळे जाग्यार घालूंक लायला नाजाल्यार जानेरा सावन आपूण कारवाय सुरू करतलो म्हूण काब्राल सांगता. इलेक्शन डिपार्टमेंट जेई कोण रिटायर देखून जाल्ले आसा तेची रिकवरी करतलो. सो ही सगळी तयारी हांवें केल्ल्या. हांवें टार्गेट दवरला म्हाका डिसेंबर पासून. सो तांकां सांगला डिसेंबर पासून तुमी हें सगळें करपाक जाय ऑन योर ओन. तुमी जर करना जाल्यार मागीर जानेवारीच्यान हांव टार्गेट करतलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. गोंयच्या रस्त्यांक वापरता ते डांबर खंय धड न्ही म्हूण केल्ले डांबरी रस्ते रोखडेच पेड्ड्यार जातात. आतां क्वॉलिटी डांबर विदेशांतल्यान इम्पोर्ट करपाचें PWDन थारायलां. तेल उत्पादक आखाती देशांनी डांबर मेळटा ते खंय सारकें. गोंयांक दर्जेदार आनी टिकाऊ रस्ते करतले जाल्यार खंय तसले डांबर जाय. आदल्या मंत्र्यान ही गजाल कित्याक केली ना तें कळना म्हणून मंत्री पावसकाराचो थोमणो. गोंयभरचे रस्ते सामके काबार जाल्यात. रस्त्यांची क्वॉलिटी पळयल्यार कामाच्या दर्ज्याचेर दुबाव येवपा सारकी. गोंयकारांक बरे दर्जेदार आनी टिकाऊ रस्ते मेळचे म्हूण PWD खात्यान आतां विदेशांतल्यान डांबर इम्पोर्ट करपाचें थारायलां. इराण नाजाल्यार इराकाच्यान हें डांबर हाडटले. आमी एक निर्णय घेतलेलो आहा आनी आमी हे मुख्यमंत्र्या कडेन मांडलेलें आसा. कॅबिनेटाकय मांडलेलें आसा. आमी गोंयाक जे डांबोर आसा तो आमी भायल्या देशांतल्यान ज्या कंट्रीक हो डांबोर तयार जाता त्या कंट्रींतल्यान डायरेक्टली गोंयाक इम्पोर्ट करपाचें. तेन्ना ही क्वॉलिटी मेंटेन जातली आनी रस्त्याचे लायफ वाडटलें. सगळ्याक वर्साक 50,000 मॅट्रीक टन लागता. आमची क्वॉन्टिटी कमी आसा त्या कारणान तेय एक्सपोर्टराक इम्पोर्ट करपाक वर्कआवटूय जावपाक जाय. आमी तशें प्रपोजल दिल्लें आसा. तेणी त्या एक्सपोर्टरान सांगलां आमकां समज ड्रम म्हणजे जे डांबोर आसा तो ड्रमांनी घालून हाडप म्हणजे 200 लिटराचे ड्रम आसता ते ड्रमांनी घालून हाडप आमकां परवडटा. लिक्वीड हाडप आमकां परवडना कित्याक आमच्या गोंयांत स्टोर ना. 100% आमी जो टार आसा म्हणजे रस्त्याक हॉटमिक्साक घालता डांबोर आसा तो आमी इम्पोर्ट करूनच ह्या गोंयाक आमी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक म्हणजे तो कोण इम्पोर्ट करता तो त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सप्लाय करतलो. चडशे डांबोर आतां इराण इराक ह्या कंट्रीक अवेलेबल आसा. आदल्या मंत्र्यान डांबर आयात करपाचो निर्णय कित्याक घेतलो ना तें कांयच कळना म्हूण पावसकारान नांव घेनासतना सुदिनाक पॉयंट मारलो. उदकाचे समस्ये खातीरूय पावसकारान आदल्या PWD मंत्र्याचेर फोग काडलो. आदल्या मिनिस्टराची जबाबदारी आसूं दी हें जावपाक जायना. इतलीं वर्सां 18 वर्सां आदल्या मिनिस्टरान काम केलें खंय आजून खंय म्हाका तरी खंय कांय दिसना. तेन्ना केल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. तेन्नाच्यान ही खंय तरी आतां आमी भायल्या देशांनी वता. आयज आमी हरियाणा सुद्दां वता. आयज आमी गुजरात वता. कितले रोड बरे दिसता. गुजरात पावस पडटा गुजरात तितलेंच वत पडटा. हो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो गोंयची जबाबदारी आसा PWDची हो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्वॉलिटीचो करपाक जाय. कित्याक हेजें लायफ जे कामाचें आसा तें लायफ वाडपाक जाय. शॉर्ट लायफ आसपाक जायना. कितें काम केलें वर्सान तें मोकळें अशें आसपाक जायना. हे फाटल्या 18 वर्सां 20 वर्सां एक मिनिस्टर आसुल्लो. फाटले 15 वर्स तरी आसूं तेणी काम केल्लें पूण कांयच धड ना. कांयच धड ना. वॉटर सप्लाय धड ना. जी वॉटर सप्लाय आसा पयर एक पायपलायन ब्रेकडावन जालें. अल्टरनेट उपाय ना. जाय आसलो आमी इतले पयशे सरकार मोडटा अल्टरनेट उपाय जाय आसलो. अल्टरनेट उपायच ना खंय. आमी फुडें करतले आमकां आनी 1.5 वर्स जाय.
1.5 वर्साक आमी अल्टरनेट उपाय सुरू केला. 2019, 2020, 2021 म्हटल्यार प्रत्येक तालुक्यात अल्टरनेट उपाय आमी सोदून काडटले. सद्याक खात्यान फोंडकुलां खातीर व्हॉट्सॲप नंबर दिवन फोंडकुलां पुरवपाक सुरवात केल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. सरकार एके वटेन गोंयचे दोनूय जिल्हे ओडीएफ म्हणून जाहीर करून मेकळो. मात भितरल्यो गजाली आतां एक एक करून भायर सरतात. सरकाराच्यो टॉयलेटी कागदार, लोकांनी बायो टॉयलेटी आनी कम्युनिटी टॉयलेटींक म्हणून केल्ले अर्ज तशे आसात. पयशे फारीक केल्यात, अजून टॉयलेटी मेळिल्ल्यो नात. कुळें, धारबांदोड्या, साकोडेचे सरपंच एक एक गजाली सांगत त्यो आयकल्यार सरकाराचो ओडीएफ एक्सपोजे. 2 ऑक्टोबर मेरेन भारत ओडीएफ करपाचो मोदी सरकाराचो प्लान. सगळ्यांबरोबर गोंयाकूय टार्गेट. आदी सुलभ इंटरनॅशनल टॉयलेटी बांदताले. आतां नव्यो बायो टॉयलेटी म्हणटा त्यो चलतल्यो काय ना ताचेरूच पयले म्हयने गेले. सरकार बायो टॉयलेटींचो कॉन्ट्राक्ट निस्तरता म्हणसर डेडलायन तेंकली आनी लोकांनी निकते खंय तरी बायो टॉयलेटींक अर्ज केले आसतनाच सरकार गोंय ओडीएफ म्हूण जाहीर करून मेकळो. धारबांदोड्या, सांकोड्ड्या, कुळ्या वाठारांतली जमिनी परिस्थिती ही. सरकार ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणून आमचे फॉर्म भरून घेतल्या. पयर आमचे कडल्यान सायनी घेतल्या, पूण आमकां बाय फोर्स सायनी घेतल्या त्यो. कारण बायो टॉयलेट म्हणून सरकारान दिता म्हटल्या पळय, तेजी जवळ जवळ 243 एप्लिकेशनां आमच्या धारबांदोड्या पंचायतीन लोकांनी पयशे भरलेले आसा. त्यो आजून बायो टॉयलेटी लोकांक येवना. जवळ जवळ 4-5 म्हयने जाले पयशे भरल्यार. ते लोक येवन आमकां विचारता पंच म्हणून, बाबा ते आमी पयशे भरले टॉयलेटी केन्ना येतल्यो काय म्हणून. कितलो जातलो एमावंट एक अंदाज? आमच्या पयलीं कमीत ते म्हाका दिसता अरावंड 7-8 लाख रुपया तरी लोकांनी भरल्या सगळ्यांनी मेळोन. जे आमचे देवळां आसा म्हणजे कम्युनिटी हे आसा थंयसर आमकां ऑलरेडी बाय टॉयलेट्स दिल्ले आसा आनी आमकां आतां सादारण येवपाचें आसा. हाडून दवरलेले आसा त्यो पर्सनली जर तेजी सर्वे केली, कित्याक हांवें फाटल्या सगळे पळयल्ले जाल्यार त्यो थोड्यो वयल्यान फुटलेल्यो आसा जावं ताका म्हणजे डॅमेज आसा ते पीस. त्यो यूज केल्ले आसा कितें आसा तें हांव नको, बट ते पीस जे आसा जे आमकां सुद्दां हांगा सांकोड्ड्यान येयल्या ते डॅमेज पीस आसा. पूण तेजेरूय बी सरकारान गांभीर्यान लक्ष घेवचें. पूण ताजे नंतर सरकारान जे पयशे बिशे कितें आहा ते कमी करता म्हटले आनी परत आमकां लेटर धाडलें की तुमी कंपल्सरी ते बायो टॉयलेटी घेवपा जाय. पूण आतां पर्यंत आमचे कडेन सरकारान सांगलें खरें, फॉर्मां भरलीं खरी, आमी काय लोकांनी आमचे कडेन पयशे भरपाक बंद केले. कित्याक ग्रामसभेन स्टॉप केल्ले आसा आनी लोकांचे ते बायो टॉयलेटीचो खरो खुलासो जावना, तेंचो डेमो मेळना. ह्या अर्थान आमी जो सेक्रेटरीचो पार्ट आसा तो सेक्रेटरीन आपलो फॉर्म भरून घेवपाचें केल्लें आसा. पयसोय थोडेफार कलेक्ट केल्लो लोकां कडेन, पूण तो पुराय आमी सरकारा कडेन अजून पर्यंत म्हणजे तो तसोच हेल्ड अप आसा. बायो टॉयलेटी इंडियन रेल्वेत फेल गेल्यात, पूण कम्युनिटी टॉयलेट म्हूण तांचो प्रॉब्लेम ना म्हूण गोंयचे वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री आनी मुख्यमंत्री ह्या आदी विधानसभेत बायो टॉयलेटींक सर्टिफिकेट दिवन मेकळे जाल्यात. ह्या फुडें लोकांच्या घरांनी बायो टॉयलेटी येता तेन्ना येता आनी ते उपरांत गोंयचो खरो ओडीएफ स्टेटस कळपाचो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कुणय उद्देगीक वसणुकेत घालपाचो बायोमेडिकल प्लांट सध्या 2 व्हड्यार पांय दवरून आसा. एके वटेन बीड पद्दतीन प्लांट चलोवंक 6 बिडर फुडें सरल्यात. दुसरे वटेन IMA तो प्लांट साळगांवच्या गार्बेज प्लांटा भशेन चलोवंक तयार आसा. सरकार दोनूय प्लानाचेर विचार करता म्हणून वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल लोबो सांगता. IMAचो दोतोर साळकार म्हणटा ते नो प्रॉफिट नो लॉस पद्दतीन सवाय भितर प्लांट चलोवंक तयार. कुणय उद्देगीक वचणुकेत बायोमेडिकल प्लांट येवपाचो आसा. सरकाराक बिल्ड, ऑपरेट, ऑन एंड ट्रान्सफर पद्दतीचेर चलोवंक 6 बिडर फुडें आयल्यात. तांणी हे वेव्हारा विशीं उपस्थित गेल्या कांय गजालींचेर सरकार खुलासो करपाचो आसा. आमचो ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट जालो. तितून भितर कितें क्वायरीज काडलेले आहा, जे बिडर्स येयल्ले आहा बूट बेसीस तो बिल्ड, ऑपरेट, ऑन ट्रान्सफर, तितून क्वायरीज काडल्या. सो टू आन्सर द क्वायरीज द कन्सल्टंट इज बींग टोल्ड नाव दॅट कितें करेक्शन जर तर करपाक जाय ऑन द डॉक्युमेंट यू डू द करेक्शन. IMAचे प्रस्तावाचेरूय सरकाराचो विचार चल्ला म्हूण मायकल सांगता. आतां आमी 12 कोटी दवरला सगळो. तितून भितर ऑफीस बीन आहा, तितून भितर शेड आहा, सगळें आहा. सो ते कट कॉर्नर्स करीत जाल्यार रिड्यूस जातलो प्रायस. पण मशीन हॅज टू बी द सेम. बट IMA आमी जो जर ओवरसी करतलो जाल्यार दे शूड गेट सफिशियंट अमावंट ऑफ मनी. सो गव्हर्मेंट वील नेवर गेट इट्स मनी बॅक इफ वी स्पेंड. सो देन
since it is a small amount, we are looking at that possibilities. Nothing is finalized. Right now, approval is given for boot basis. Build, operate, own, transfer, expression of interest is done. Since IMA has shown willingness, we are also looking at that angle also in a positive way. If government can spend the money, then only they can run by collecting money from all the hospitals. Then boot जावचना. So then it is the pure investment of the government. IMAचो बायोमेडिकल वेस्ट सेलाचे चेअरमॅन दोतोर साळकार म्हणटा सरकारान प्लांट बांदून तांकां दिवचो ते खंय नो प्रॉफिट नो लॉस पद्दतीन चलोवंक शकतात. गव्हर्मेंटान आमी कशें जालें की आमी आतां आय एम द चेअरमॅन ऑफ द बायोमेडिकल सेल कळ्ळें न्ही. आमी एक कमिटी करता कळ्ळें न्ही. ताका गव्हर्मेंटान EDC तर्फे आमकां लोन दिवचें 5 कोटीचें. आमी तो सगळो प्रोजेक्ट आहा न्ही तो 5 कोटीन बसोवंक शकता. विच इज एक्चुअली गव्हर्मेंटाक खूब फायदो जातलो. आनी गव्हर्मेंटान ते EDCक लोन फारीक करचें आनी आमकां मेंटेनन्स म्हयन्याक बाबा एक कितें 15 lakhs काय कितें 50 सुद्दां ना 10 लाख सुमार येता म्हयन्याक. म्हणजे कॅपिटल ग्रांट म्हणून 5 लाख जे तुमी डायरेक्ट हाका पेमेंट करतले बँकेक. आनी 5 लाख जे हॉस्पिटलां सगळीं तुमची आसा 3,500 बेड्स आर देर इन द हॉस्पिटल ओनली म्हणजे गव्हर्मेंट सेक्टरान. ताजे पयशे आमकां तुमी म्हयन्याक सारके रेगुलर दिवचे. एक्झॅक्टली ऑन सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटचो जो प्लांट आसा न्ही त्या धर्तीचेरूच हो प्लांट करूं येता. एस्टिमेट इज अरावंड 12 crores आसा. म्हणजे 8 कोटीचे तांचे एक्चुअली 8 to 9 crores एस्टिमेट आहा. मागीर तूं कन्सल्टंट घालतलो आनी ते सगळे घालतलो जाल्यार ते 12 कोटीचेर पावतले सगळे. आतां हे 12 कोटी तुमी आमचे कडसून वसूल करतले हॉस्पिटला कडसून. आय फील दॅट मायकल बाब CM बाब आनी सगळे वेस्ट मॅनेजमेंट पोल्युशन बोर्ड आनी IMAक ताणें आफोवचो. वी कॅन गीव अ फॅन्टास्टीक प्रेजेंटेशन आनी EDCकूय आफय थंय आनी सगळे एका मिटिंगेन जर फायनल करत इन 6 to 8 months वी कॅन रेज द प्लांट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. माडेला डेंग्यूच्यो दुबावीत केशी सापडूंक लागल्यात. पावसाचो नेट अनिमदी चालूच उरिल्ल्यान कांय प्रमाणात डेंग्यू केशी वाडल्या म्हूण आरोग्य खातें सांगता. अर्बन हेल्थ सेंटरान खंय बऱ्यापैकी काम केलां पूण परत पावस पडटा म्हणून परिस्थिती वाट लागता. अर्बन हेल्थ सेंटर म्हणटा लोकांनी मातशें जागरूक रावचें. कांय नगरसेवक हे मोहिमेत एक्टीव, कांय जाण सुसेगाद म्हणून लोक बेजार. 3 जाणां सध्या तर हांगा डेंगू जाल्ले आहा. मडगांव तर जाता पण आमगे माळदार जाल्ले आहा पूण कोणेच एक्शन घेवंक ना. तेणें येवन लीप करून कितें तरी पळोवचें आनी कितें वखद मारून हें करचें. वाडान एक फॉगिंग मशीन सारकें कंपल्सरी. जेन्ना ते केलें जाल्यार हे केसी कमी जातले आनी लोक सेफली रावतलो. आतां लोक भिता सारको. माडेलात डेंग्यूच्यो केशी सापडपाक लागल्यात. अर्बन हेल्थ सेंटर आपले परीन यत्न करता पूण पावसाक लागून खंय बरोच त्रास जालो. आमकां पयलीं थोड्यो केसी मेळ्ळ्यो बोर्डा, हावजींग बोर्ड आनी आक्या. हांगा आमी सगळे तरेची स्टेप्स घेतल्यो. लायक हावस टू हावस सर्वे केली. कितें पळय एक्युमुलेशन ऑफ वॉटर आसा ताजेर एंटी लार्वल स्प्रेइंग केलें. मागीर टायर्स दिसता ते काडले, टायर ड्रायव केलो. लोकांक IEC पॅम्पलेट्स वाटले, फॉगिंग केलें. सगळे पद्दतीन आमची जेन्ना आमी पळय सगळी ही एरिया कंप्लीट केली तेन्ना परतो पावस कमी जालो. अशें हें ह्या वर्सा खूबदां जालें. ताका लागून आमकां सामके त्रास जाले. लोकांनी जागरूक रावन हे मोहिमेत यशस्वी करपाक वांटो घेवचो म्हूण भलायकी अधिकारी मागता. एकूच डिपार्टमेंट हें करूंक शकना. पब्लिकान जरी 50-60 जावं 100 जरी व्हॉलंटियर्स एकठांय जावन हावस टू हावस जरी पळयत मॉस्किटो कंट्रोल म्हणजे ऑटोमॅटिकली डेंग्यू कंट्रोल. कांय नगरसेवकांनी डेंग्यू आड नेट धरला. सो हांवें हेल्थ ऑफिसराक उलयलें मिस्टर एंथनी बॉर्जेस आनी तेच बाराबर एक ऑर्गनायज केला आमी एक अवेरनेस कॅम्पेन आनी फ्युमिगेशन तेम लिक्वीड घेवन येयले, स्प्रेइंग केलें, मागीर धुंवर सोडलो. एक 1 part ऑफ माडल आतां आमी हें केलां आनी दुसरे पार्ट्स आमी एनादर 2-3 डेजान ऑर्गनायज करून आख्खे फूल माडेल कंप्लीट करपाक ट्राय करतली. फॉगिंग मशीन बी हाडले कळ्ळें न्ही. आतां टिटो बी आमी सकाळीं उलयताले, CO बी आशिल्लो तेन्ना ताणें म्हळें कंटिन्यू दवरतालें मातशें बरें पडटा. त्या पावसा समराक लागून आनी म्हणून हेवी रेन जाल्ले कारणान जायते प्रॉब्लम क्रिएट जाले. समज ते तितलेंच पुरून करतलो जाल्यार प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा ती सगळ्यांनी घेवची आनी कितें समज जर आसा जाल्यार आमकां कळोवचें आमी सदांच आसता. We have already procured some 4 fogging machines and from day before yesterday we have started fogging and
in additional to that, I also requested our chief officer and staff of municipality procure spray pumps also, so that if together municipality and health together, if they can work together, it will be better. So that all these cases which are increasing, we can control that cases. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. नोकऱ्यो घेवपी जावचे परस नोकऱ्यो दिवपी जावपाचे ध्येय धरून फुडें सरात. आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडेचो तरणाट्यांक उलो. साश्ट्री ट्रायबल फोरमान आदिवासी कल्याण खात्या बरोबर मेळून वेगवेगळ्या स्किमी विशयी म्हायती दिवंक म्हणून कार्यावळ दवरिल्ली. थंय गोविंद गावडे उलयलो. उद्देग वेवसाय सुरू करतले जाल्यार सरकाराच्यो जायत्यो स्किमी आसात. स्किमी घेतलेच जाय म्हणून मंत्री सांगता. आमी आयडीसीन प्लॉट घेवपाक अवश्य प्रयत्न करूया. पूण इतलेच सांगता तुमकां, आमचे जे वेगवेगळ्यो स्कीम आसा, जावं ती इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाच्यो आसूं जावं आमच्यो एसटी कॉर्पोरेशनाच्यो आसूं, आमी आमच्या घराकच सायडीक रावन एक धाकटोसो रूम काडून मायक्रो इंडस्ट्री आमी स्टार्ट करूंक शकतात. बिझनेस करपाक खंय इंडस्ट्रीन प्लॉटूच जाय असो कांय गरज ना. त्याच प्रमाणे वेगवेगळी जी बिझनेस आसा ते आमचे कॉर्पोरेशनातले स्कीम घेवन नाल्यार जावं ती इंडस्ट्रीज मायंड डिपार्टमेंटाची स्कीम घेवन, तशेंच बाकीच्यो डेव्हलपमेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसात, ज्यो एज्युकेशनाच्यो म्हणून जावं त्यो आमच्यो घर बांदपाच्यो स्किमी आसा, त्यो तुमी आमच्या लोकां पर्यंत पावोवन आमचे लोकांची जे राहणीमान आसा ते उंचोवपाक हातभार लायतले अशी आशा बाळगिता. आणि म्हणूनच ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट वेगवेगळ्यो स्कीम्स, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 23 स्कीम्स फाटल्या 2012 ते आज पर्यंत आमी लॉन्च करीत आसात. त्यो आमी एनहॅन्सूय करीत आसात आणि साधन सुविधा मुख्य जे आसा ते आमी करीत आसात. हांव स्किमीचेर वचना, पूण अत्यंत महत्वाचो मुद्दो जो म्हणल्यार प्रत्येकाक दिसता की आपण खंय तरी नोकरी करचे पेक्षा आपण स्वतः एक एम्प्लॉयर जावचो. आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान जोपर्यंत आम्ही फक्त एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, तो एसटी खातीर जावं म्हणना, कारण थंय स्किल्ड टॅलंटेड मनीस आसचे पडटा, ज्या वेळाचेर प्रत्येक गोष्ट आमी हातान घेवपाक. पूण ते चॅलेंज आमकां घेवपाक जाय. हालाय ते आमकां केन्नाच मेळपाक शकना. ताचे खातीर आमी एफर्ट्स घेवपाक जाय. असोसिएशन ऑफ इनर व्हील क्लब इन इंडिया म्हणटा ते संस्थेन गोंयांतल्या गरजूंक कृत्रीम जयपुरी पांय आनी व्हीलचेअर वाटल्यो. कांय भुरग्यांक सायकली वाटल्यो. बार्देसांत जाल्ल्या ह्या कार्यावळीक राज्यपाल मृदुला सिन्हा मुखेल मानेस्त आशिल्ली. मेरे मन में एक विचार आया और मेरा पहला उपन्यास दिव्यांगों के ऊपर, हैंडीकैप्स के ऊपर लिखा गया, पहला उपन्यास. और उसमें मैंने एक कल्पना की. जयपुर फूड का नाम आप जानते हैं, जयपुर का उस समय कोई नहीं जानता था देश में. मैं वहां गई, 3 दिन रही. किस तरह से जयपुर फूड बनाए जाते हैं. वहाँ एक मास्टर जी नाम के कारीगर थे जो बनाते थे. उनकी आंखों में झांक कर देखा, कितनी आस्था, कितना प्यार, कैसा पांव बनना चाहिए. उसका एक उदाहरण मैं आपको देती. मेरा नाम ममता गुप्ता है. मैं प्रेसिडेंट एंड नेशनल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इनर व्हील क्लब्स इन इंडिया. ये हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 104 कंट्रीज़ में काम करता है. एंड हमारे 1,10,000 मेंबर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड इन इंडिया वी आर हैविंग 46,000 मेंबर्स एंड नियर अबाउट 1,400 क्लब्स. एंड this year we have taken a project that is Mission Mamta, Orphan Free India. This project we are doing with government, National Commission for Protection of Child Rights and Women and Child Development and Swanath Foundation. गोवा पुलीस फुटबॉल कप सर्तीत FC गोवान गार्डियन एंजल्स टीमीचेर 1-8-0 गोलांनी जैत जोडलें. ह्या जैताचेर FC गोवा सर्तीचे सेमीफायनलीत पावल्यात. मॅच बांबोळी स्टेडियमार जाली.
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.